समर्पित चित्रकार आपल्या कामाचो मोग करप। खूबशा वर्सां आदी एका ल्हानशा गावात एक चित्रकार रावतालो। दर एका दिसा तो न्हंयच्या देगेर बसून संवसाराची सोबीतकाय आपल्या कागदाचेर चित्रयतालो। ताची ती सुंदर चित्रां ताच्या काळजाची, ताच्या आत्म्याची प्रतिबिंब आशिल्ली। ताची चित्रकलेची प्रतिभा आसून लेगीत ताका आपले पोट भरपा खातीर, आपलो उदरनिर्वाह करपा खातीर खूब कश्ट भोगचे पडटाले। ताचे इश्ट आनी ताचे कुटुंब ताका जायते फावटी चड स्थिर नोकरी सोदपाक सांगताले, पूण तो सदांच म्हणटालो की खूब व्हडले आनी खूब बरें काम करपाचो एकूच मार्ग म्हळ्यार आमी जे काम करतात ताचो मोग करप। देखूनच ताणें आपली चित्रकला केन्नाच सोडली ना। एक एक करून वर्सां गेली। चित्रकार ताच्या मोगान आनी ताच्या उमेदीन चित्रां काडीत रावलो। ताच्या चित्रांची खाशेली सोबीतकाय गांवच्या लोकांक दिसूंक लागली। ताच्या चित्रांक प्रसिद्धी मेळूंक लागली। ताची लोकप्रियता खूब वाडत गेली। शेजारच्या गांवांतले लोक आनी पयशिल्ल्या शारांतले लोक ताची चित्रकला पळोवपाक येताले। प्रवास कितलोय कठीण आसलो तरी आपल्या आवडी प्रमाणे चलपाची प्रेरणा चित्रकाराच्या समर्पणाक लागून हेर जायत्या जाणांक मेळ्ळी। ह्या काणयेचो उपदेश जावन आसा, तेजस्वीपण आनी व्हडपण मेळोवपाचो एकूच मार्ग म्हळ्यार आमी जे काम करतात ताचो मोग करप। जिवितांत यशस्वी जावपाक आवड आनी समर्पण हें खरेंच गरजेचें।